किशोर, ही जर परिस्थिती पळयली, तुमी तर राजकारण दिसता, ते सुडाचें राजकारण काय कसलें राजकारण तें आमी उलोवया, बट हातूंतल्यान हे मंत्री कितें अचीव करपाक सोदतात? ना एक प्रमोद, एक गजाल कशी जशें हांवें तुका बद्दल सांगलें की फ्रॉम 2017 ऑनवर्ड्स एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर आसा पळय ताका एक वेगळेंच वळण मेळ्ळां. पॉलिटिकल स्ट्रक्चर म्हणजे वन पार्टीचें जेन्ना सरकार आसता खंय तरी दुसऱ्या पार्टीचो सपोर्ट घेवचो पडटा. एक दोन आमदार सपोर्ट करतात, 3 आमदार सपोर्ट करतात, सो तांकां मंत्रीपद दिलें, तो विशय सोंपलो. आतां अशी जाला परिस्थिती की बीजेपी जी मूळ बीजेपी आसा ती बीजेपी आसा खंय, ती फक्त उरली ऑर्गनायझेशनान. सरकारान जर तूं पळयशीत जाल्यार सगळे जे घटक दुसऱ्या पक्षासून येयल्या तेच बीजेपीन आसतात. ते आमदार म्हणून बीजेपीच्या चिन्हाचेर निवडून येयले, पूण वैचारीक पातळीचेर ते बीजेपीचे खंयच ना, तांकां देणे घेणेच कांयच ना. म्हणजे जशी आतां फॉर एग्जाम्पल आतां नवें सरकार येयलें, प्रत्येक मंत्री आपल्या आदल्या मंत्र्याच्या विरोधात उलयतात, पूण ते आदलो मंत्री बीजेपीचोच आसलो आनी बीजेपीचेच सरकार असलें हो तो विसरता. ही जर ट्रेंड तो जर वैचारीक दृष्ट्या बीजेपीच्या किंवा त्या बांदणीतसून जर येयलो जाल्यार तो तें उघडपणे ओपन पब्लिकली तो स्टेटमेंट करचो नासलो. हें कशें जालां आतां? आतां एक गजाल म्हाका दिसता की जर प्रत्येक मंत्री आतांचो जर फाटल्या मंत्र्याच्या सगळ्या वेव्हारांचें जर हें करता, निरीक्षण जर करता, जाल्यार अशें प्रत्येक मंत्र्यान करचें. आपल्या पयलींच्या मंत्र्यान कितें कितें गैरवेवस्था, एकूय खंयच्याच मंत्र्यान तूं जर पळयशीत, एका मंत्र्यान सुद्दां आपल्या फाटल्या मंत्र्यान ही गजाल बरी केली अँड आय वील टेक इट फॉरवर्ड असो खंयच ना. हेणी वाट लायली, तें कांय जावंकूच ना. 5 वर्सां क्रीडा खातें चलोकूच ना. TCPन सगळो घोळ घालून, म्हणजे कितें हेचो अर्थ आमी आतां अशें म्हणप की फाटली कारकीर्द ही टोटल करप्ट रेजीम आसली काय म्हणून? नाव डॉक्टर प्रमोद सावंत एज अ चीफ मिनिस्टर, प्रमोद सावंत 2.0. हय, अशें आमी म्हणटात. व्हॉट इज द मिनींग ऑफ दॅट 2.0? हें वेगळेंच दिसपाक लागलां 2.0. हें आतां वेगळेंच दिसपाक लागलां. आनी एज अ चीफ मिनिस्टर नाव ज्या पद्दतीन TCP मिनिस्टरान ज्या पद्दतीन डिसिजनां घेतल्या तेचेर आजून मेरेन एज अ लिडर ऑफ द गव्हर्मेंट चीफ मिनिस्टर हॅज नॉट मेड अ सिंगल स्टेटमेंट वेदर ही एग्रीज विथ दॅट डिसिजन ऑर ही डिसएग्रीज. This is a very important point.